गोयचे जनतेक हांव उलो घालता. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाचे प्रत्येक डिसिजन प्रत्येक इंडियनान आयज एक्सेप्ट केलेले आसा. फॉर एग्जाम्पल 370 धारा ते जावं रफाल पेनाचे फाटल्या दिसांनी मिसींग जाल्ले ते रफाल पेनाचे सुद्धा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान धार मारले. प्रत्येक इंडियनान घेतले, मनार घेतले आणि सांगले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाचे डिसिजन सगळे अख्खे इंडियेक मानता. भितरसून आणि आताच्या सध्याची परिस्थितीन ऑनरेबल हायकोर्टान डिसिजन दिल्ले, स्टे दिल्ले. हायकोर्टान सांगलेले की रिझर्वेशन जे वॉर्ड आहा न्ही ते आमी 15 तारखेच्या पयलीं एप्रिलाच्या पयलीं सगळ्यांनी इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करपाचो म्हणून. पण कालच्या डिसिजनान कालच्या हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनान स्टे मेळिल्ली आसा की जे वॉर्ड जे रिझर्वेशन जे आसा केल्लेले तेजे कितें निर्णय जातलो कोर्टाचो हो आमकां मंगळारा 9 तारखेक कळटलो. पूण सडनली काल एक सांजची 7 सुमार आमकां एक नोटीस येता की तुमी इलेक्शन प्रोसेस जो आसा न्हू नॉमिनेशन भरपाचे 5 म्युनिसिपालिटीचे सांजचे फाल्यां 6 तारखेपासून 1 पासून भरपाचे. सडनली अशी गजाल जाली काल की अचानक सगळ्यांक कळबळून उठले की अचानक हे 2 दीस कशे 2 दिसान कोणाचो प्रोसेस कंप्लीट जातलो. पूण ऑनरेबल कोर्ट दोन्ही हायकोर्ट आसून सुप्रीम कोर्ट आसूं दोन्ही कोर्टाक जे प्रत्येक जण डिसिजन एक्सेप्ट करता, अख्खे वर्ल्डान करता, सॉरी अख्खे इंडियन करता. आणि स्टेट ऑफ गोवा आमचो बीजेपी गव्हर्नमेंट इलेक्शन कमिशन ही न्यूट्रल बॉडी आसता. हांकां घट धरून एक तर खंय तरी कमिशन आणि कमिशन एजंट हे कमिशन आयज इलेक्शन कमिशन अशें म्हणूचे दिसता म्हाका. इलेक्शन कमिशनान एक न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल रावपाक जाय. आयज अशें दिसता आमकां इलेक्शन कमिशन हे बीजेपीचे एक हातींतले एक भाऊ हे कशें जाल्लेले आहा, हातींतले बावले कशे जाल्लेले आसा. म्हणून आयज जो इलेक्शन कमिशन जो बोललो ताका हांवें सांगले बाबा सडनली तूं 2 दीस दिता सांजचो 7 पासून दिता. पूण मंडे तेणी 4 तारीख 1 तारखेक डिसिजन दिल्ले की रिझर्वेशन वॉर्ड जे आसा रिझर्वेशन जे आसा हे आमी कोर्ट ऑफ कंडक्ट आहा ते 1 तारीख ते पासून काढलेले आसा म्हणून. सडनली राती तुम्ही कोर्ट ऑफ कंडक्ट सडनली इम्पोज करता आणि 2 दिसां भितर तुम्ही नॉमिनेशन भरपाचे कशें जातले. पूण एक तरी हे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाचो एक व्हडलो अवमान आसा. आणि आतांचे हांव अख्ख्या आमचे गोंयचे जनतेक सांगूंक करता की नॉमिनेशन प्रोसेस जो आसा न्हू फाल्यां कंप्लीट करून घेतले आणि ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्टाक हे व्हरोन ट्युजडे व्हरोन दाखयतले आमी अख्खे गोंयचे नॉमिनेशन फॉर्मां ही सगळी भरल्या आणि हे तुमच्या समोर आयज सबूत आसा म्हणटले. आणि गोंयचे लोक थंयसून आमचे एक्सेप्ट आहा म्हणून सुप्रीम कोर्टाक सांगतले. पण आमकां आयज दिसता हेतून सगळे सेटिंग जाल्लेले आसा. आणि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाक जे आयज जे आमचे गोंयचे भाव जे कोणी पिटिशन घातलेले हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तुमकां जी काल सांजची नोटीस जी येयलेली आहा काल 7 सुमार सडनली तुम्ही इलेक्शन नॉमिनेशन जे घेतात न्ही हो तुम्ही कोर्टाक ती नोटीस आमचे कमिशनाची दाखयात. हो कमिशनर म्हाका असं दिसना गोंयच्या लोकांक वयर काडटलो आणि हे इलेक्शन कमिशन हे इंडियेच्या लोकांक वयर काडटले अशें सांगूंक वायटचें अशें दिसता. आमी डेमोक्रेसी ना, आमी कॉन्स्टिट्यूशन बाबासाहेब आंबेडकरान बरयलेल्या प्रत्येक मनशाक अधिकार आसा म्हणून. आयज हो प्रत्येक मनशाचो अधिकार हो बीजेपीच्या सरकारान हो काढून घेतलेलो आसा आणि वायट दिसता. आणि हे जे नॉमिनेशन जे कोण भरता न्हू आता फाल्यां आमी भरपाक वयतले आमकां इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नॉमिनेशन करचें पडटलें. करिना जाल्यार फाल्यां काय हे म्हणटले कितें तुमी करून आमी तुमचे भायर मारले म्हणून. हे इलेक्शन प्रोसेस हे फाल्यां सांजचे पासून कंप्लीट करतले आणि सगळ्यांची झेरॉक्स व्हरतले आणि सुप्रीम कोर्टाक दाखयतले की आमी हो इलेक्शन प्रोसेस कोणाक रिझर्वेशनात कांयच प्रॉब्लेम नासलो आणि कोणाचो प्रॉब्लेम नासले म्हणून दाखयतले व्हरोन आमकां कोणाकूच प्रॉब्लेम ना. पूण रिझर्वेशन वॉर्ड जे आहा प्रत्येकाक अधिकार आसा. बाबासाहेब आंबेडकर परत हांव रिपीट करता बाबासाहेब आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन बरयलेल्या प्रत्येक मनशाक अधिकार आसा जात असो कितें असो. पूण ओबीसी हे डिक्लेअर कित्याक लागून केले तुम्ही रिझर्वेशन हे 30% कित्याक लागून डिक्लेअर केले हे आमच्या प्रत्येक गोंयचे जनतेक सांगूंक जाय. रिझर्वेशन वॉर्ड फक्त पेडणे मतदारसंघाकूच आसा. तुमकां जाय ते कॉन्स्टिट्यूशन तुम्ही कितें करता थंयसरूच अमक्याच कॉन्स्टिट्यूशन तुम्ही रिझर्वेशन करता. आता हेच्या फुडें जर रिझर्वेशन करपाचें हे जे पणजे मतदारसंघात तेंचे रिझर्वेशन करून दाखोवपाचें